गेला मध्ये पाय पाय गोर गेलो दोऱ्यान पाला तिथून मोठी झाडां आशिल्ली. परमिशन घेतला काय ना घेतला मोठी झाडां आशिल्ली आमकां दिसना की तेणे परमिशन घेतला. आता हे उदक निवळ केला ते आधी हे आसा पळय हे बौद्धकालीन हे स्ट्रक्चर आहे यांच्यानी कोणाक सांगना सगळ्यांक काळखान दवरून यांच्यानी रातचे 8-9 तास काम करता. गांवांक सरपंचान तरी कितें सांगपाचें, सरपंचूय तयार ना. आता अजून पर्यंत सरपंच येवना. या गांवांत आता साधारण एक 20-25 हांगा 10-15 हांगाच आसा. त्या भायर सकयल वाडो आसा. तांकां एक उदकाचो थेंब ना म्हटल्यार कितें तर तेंच्यानी कितें खावपाचें आनी कितें पिवपाचें हे तांणी सरान सांगलें म्हणटा. म्हणजे एका सर म्हळ्यार कोण हो आमकां कळपाक जाय न्ही. हितून पंचायतीक सर कोणूच लागना. पंचायती लागता म्हणटा ते पंच आनी सरपंच आनी ह्या गांवचे लोक. तेन्ना तात्काळ हेजेर हेंच्यांनी एक्शन घेवची सरपंचान आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी. गांवचे लोक सगळे तयार आसा आनी हांकां कामूय आमी आतां करूंक दिवपाचें ना खंयचेच परिस्थितीन. कित्याक फाल्यां सकाळीं अनंताची तळयेक उदक हेजें येता अशें आमी गृहीत धरता आनी ते फाल्यां सकाळीं आटले जाल्यार फाल्यां कांय कितें जातलें मागीर सगळे लोक जागे जातले. ह्या लोकांनी बी हांव लोकांकूय सांगता की हे लोकांनी बी जागे जावचे आनी लोकांनी बी हेजेर विरोध करचो. पण हांगा एक स्टील प्लांट येता खंय हे चडशें उदक स्टील प्लांटाक वयतलें. हेवटेन हावजींग कॉलनी जाता. हावजींग कॉलनीक सादारण 10 स्विमींग पूल जाता. हे उदक तांकांच वयतलें. आमच्या गांवच्या लोकांक कांयच फायदो ना हेजो. हांव म्हणटा गुळेलेची जी गांजे गुळेलेची जी पायपलायन आशिल्ली पळय थंयचो जो हें आशिल्लो पळय ते भंडारो ती पायपलायन कंप्लीट करा आनी ते गांवच्या लोकांक दियात. आमकां हेजी गरजूच ना आनी आमच्या अनंताच्या कृपेन आमकां हांगा गरजूच ना उदकाची तशें पळोवंक वयशी जाल्यार. तेन्ना हांव लोकांकूय सांगता की हेजेर सगळ्यांनी उठोन जागे जावचें. एक प्रश्न आसा. आता ही जी सावयवेऱ्या पंचायतीक ही ज्युरिडिक्शनाक पडटा एज अ तुमी पंच मेंबर न्ही. तर हेचे बाबतीन तुमकां ह्या प्रोजेक्टा बाबतीन तुमकां पंचायतीक इन्फॉर्मेशन बी कितें मेळ्ळा गव्हर्मेंटा कडल्यान जावं तुमकां प्रपोजल कितें येयला गव्हर्मेंटाचो? प्रपोजल येवना. म्हाका फक्त आफोन येयल्लें अशें आसा. तेन्ना आमी हांगसर एक हांगसरलो कोण गांवचो हांगा सांगणे करपाक मनीस जाय. हे प्रोजेक्ट सगळे फाटले तेपाक जाला म्हणून आमी फक्त आतां हांगा नाल फोडटा आनी हें काम चालू करता. त्या टायमार हांवें तेका सांगलें म्हाका म्हणलें फक्त 2 दीस दी हांव म्हाज्या प्रत्येक घरान घरा वचून सांगता म्हणून. कित्याक आतां टर्म आमचो आसा न्हू हे लोकां कडेन हायलायट जावपा जाय म्हणून. कारण पळय ना हे फाटले टर्माक सगळें जाल्लें आसा. फक्त कितें मातशें कामाक लागून उरलेलो प्रोजेक्ट तो आतां आमी जावन येयला आमी चालू करता. ओके. एज अ तुमी आतां विलेजर्स फाटल्या टर्माक कितें जाला आनी कितें ना ते फाटल्या टर्माक ग्रामसभा जाल्ली आनी ग्रामसभा जाल्ली आनी हेजेर बी अशें कितें जागृताय जाल्ली. जेन्ना लोकांच्या दारान गेले सगळ्यांच्या तेन्ना सांगलें आमी ग्रामसभा आमी केन्ना पळोवना आनी आमकां कोणें पंचान येवन सांगना. तेन्ना आतां आमकां ग्रामसभा जाय स्पेशल ग्रामसभा जाय आमकां आनी कितें तो आमकां डिटेल तिणें एक्सप्लेन करपाचें म्हणून. फाटल्या प्रोजेक्टाक जर आतां जशें तुमकां आयकोंक येता म्हणजे समजता की फाटल्या टर्माक कितें एप्रुवल कितें घेतलेलें पूण फाटल्या टर्माकूय गांवच्या लोकांकूय खबर ना फाटल्या टर्माक कितें हें घेतलेलें तें. लोकांक खबर ना. जो प्रोजेक्ट कितें वाड्यार येता तेच लोकांक खबर ना. पूण ती सांगता आमी सगळे स्पेशल ग्रामसभा घेवन सगळे लोकांक पर्यंत पावयला आनी पास केला म्हणून हांवें तेजेर 2 दीस मागलेले पूण सरपंचा कडेन मागलेले. पण 2 दिसांनी ते सांगले पण तेणी हाले ग्रामसभा ही स्पेशल जावची ना. जो जाला तो फाटलो प्लान तोच आमी चालू करतले. पण तुमच्या विचारा प्रमाणे तर पळयत जाल्यार फाटल्या ग्रामसभा टर्माकूय जावना म्हणटा की हेच्या बाबतींत ह्या प्रोजेक्टा बाबतींत आनी आतां हें घेवपाक शकना म्हणटा कोण घेवपाक शकना. सरपंच अशें म्हणटा. सरपंच आतां आपूण घेवपाक शकना म्हणटा. फाटलो प्रोजेक्ट म्हणटा. हय पण फाटल्या प्रोजेक्टा बाबतींत लोकांक सांगलेलें काय म्हणटा फाटल्या टर्माच्या बॉडीन तेणी सांगलेले म्हणटा ते पण ग्रामसभा घेतलेली ह्या बाबतींत पंचायत सांगता ग्रामसभा घेतलेली आणि पंचय सांगता ग्रामसभा घेतलेली फाटला पंच सांगता. डॉक्युमेंट आसा तुमी व्हेरीफाय केला ते डॉक्युमेंटाचेर दाखवत ना काय तुमचो अधिकार न्ही तो. तुमचो अधिकार न्ही तो पंचायतीचो आसा ना तो डॉक्युमेंट चेक करा तुमी. आता करता न्हू इतलो 5-7 म्हणून धरून आशिल्लें न्हू प्रोजेक्ट कित्याक तेणी एक आमी सर अशें दिसता की एज अ पंच म्हणून तर आसा आनी तुमकां तर डॉक्युमेंट पळोवपाक मेळना जाल्यार आनी कोणाक मेळटले. तुमकां तर पंचायतीन जें कितें चल्लां तें तर तुमकांच खबर ना.
म्हणटकीर गांवच्या लोकांक तरी कशें कळटलें? सरपंचीच पुढे सर कशात तिनेच तर सांगले तुम्ही जे कितें आसा पळय ते लिगल प्रोसेस करचो पडटलो फुडें, व्हिडिओ जावं डायरेक्टर, पंचायत डायरेक्टर कळपाक जाय न्ही तो, हायड लिपोवन उरपाक जायना. आता पुढे त्याची तयारी तुम्ही करपाक जाय. आणि आम्ही तर गावचे लोक तरी आम्ही हे करपाना. आणि आता आम्ही पुढे जे ग्रामसभा केली जाते त्याच्यावर आम्ही खास साधा निर्णय घेऊन आम्ही याच्यावर पुढे हे करतले. त्यांनाच कळटले न्हू ते ग्रामसभा घेतलेली न्हू, त्यांनाच लोकांक कळटले आसले आणि तो फाटलो प्रोसिजर येतलो आसले न्हू. तो ती तर ग्रामसभा घेवपाकूच तयार ना जाल्यार फाटले कशे डॉक्युमेंट विचारतले? लोकांक काळखान दवरून त्यांच्यानी काम करता आणि अशा जो इमिजिएटली जानेवारीचो कंप्लीट जावंक म्हणतात त्या प्लांट हो. पण कित्याक लागून तो लोकांक अजून काय तिथे हेजें कांयच खबर ना. बरं हांगा ड्रेनेज खंयच्यान आसा, ओव्हरफ्लो जाता कितें उदक आनी खंय वयतलें. तुम्ही म्हणटा बंधाऱ्याचें उदक हांगा घालतले म्हणटा आणि पावसाचें उदक हांगा येता जाल्यार ओव्हरफ्लो जावन हें उदक मागीर खंय वयतलें? लोकांच्या घरांनी वयतलें? कुळागरां लोकांनी सकयल आसा तेन्ना हेजें कितेंच लोकांक कितेंच तांकां अंधारान काळखान दवरून हे तूं काम करता. आणि कितें म्हण हांव म्हणटा की एटलीस्ट कितें तरी सांगात न्ही तुम्ही. हे सरपंचाची भयंकर चूक आसा. तो सुद्धा खबर ना कोणी देवस्पण केला कित्याक तेणे म्हाका सांगलें देवस्पण करपाक लागून गांवचो आमकां कोण तरी जाय म्हणून. पण तोच नासतना कोणे नाल फोडून कोणे चालू केला हेवूय आमकां खबर ना. सगळं भायले भायर चलता जो मोठा तो काल आमच्या फुड्यान येयलो तो आमकां विचारता कोणी फोडला ना आमचे कडेन जगाडटा. तेच खबर ना आमकांच खबर ना जाल्यार ना हितूर खरें म्हणचे जाल्यार खूब चूक आसा सरपंचाची. सरपंच हो आमचो मेन प्रतिनिधी आसा पंचायतीचो आनी तेणें खरें म्हणचे जाल्यार हेजेर खूब मोठी एक्शन घेवप. आनी ती मेन म्हणल्यार कितें बायल मनीस ती कितें गांवचे बरें जाता तशें करपाचें. सर कोण म्हणटा तेजें आमकां सराक तांकां वळखना. फक्त सराचें नांव सांगता, सराक घेवन कोण उलयता तेंकां सराक घेवन थंय चल, सरा फुड्यान चल, लोकांक घेवन सरा फुड्यान चल. हांगा कोण तो सर सराक खबर आसा गांवांत कितें घडटा आनी कितें जाता तें म्हाका एक सांगात. ह्या गांवांत कितें घडटा तें सुख दूख आमकांच खबर आसा. आनी आमी तेका मेका खान मारपाक जाय. हो सर येवचो ना खान मारपाक. आतां हातून पळयल्यार पळय ते करचे ना म्हणून सांगता आनी पळय फाटल्यान पळय ही कामां करता पळय ते पळय काय आमकां पयर पंच हांगा तिका सांगलें तेणी कांयच करचें ना म्हणून आमी हात लावचे ना हांगा देवाच्या हाका. आतां पळय सगळें डेमोलीश करून उडयला. सकयल जोर वता तो बंद केलो. लोकांक उदक ना सकयलाचो. आता उदक ना म्हणून लोक सगळं वयर येयला हांगा पळोवपाक. पळय सगळें एक जाल्यार उडय देवाचें उदक. काम चालू केलं ते कळू जाय न्हू. तुम्ही तुमचे ऑब्जेक्शन आम्ही काय करू शकना. कित्याक देवाच्या आनी कित्याक हात लावपाचो ना. गांवची म्हणून आमी ते बरोबर आता आमी हांगा बोर्ड मारता आमचें ऑब्जेक्शन जावं म्हणून म्हाका न्ही. पळय ती कितें परिस्थिती सांगलेले सगळे एका हात लावची सांगलेले तुम्ही मार्किंग खंय केल्लें हांगा ही मार्किंग सोडून तुम्ही एका हात कसो देवाचे एका हात लावची सांगा. आम्ही हात लावचीच ना देवाच्याक म्हणून. जरा एक तुमचं पॅक जावची ना सांगलेलो. पॅक केलं त्यांचे आय ती मेन म्हणजे नाल कोणी फुडलो फुकटच न्हू रे आम्ही तरी लोकांनी सांगले आमकां एक स्पेशल हांव एक पंच म्हणून उलयता तुका सांगता तुमचो अशें ना हांव नको आमचो हांव गव्हर्नमेंट मागली तेंचे कडेन ग्रामसभा दी म्हणून एक स्पेशल ग्रामसभा दी तयार ना जाल्यार हांव कितें करूं सांग. आणि सांगला तू सांग तुझे शैलेश नायक हो येई मरे तो मग तेका आपय मरे आता ती पायप बीन सारखी निवड करून दिवची पडटा तुमकां आणि आमकां आयज तर उदक सर बी रातच्यान आपया आपल्याक कशें बांदून दिया म्हणून सांगपाचें तें